ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವೀಕ್ಷಕಾಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮಗೆಲ್ಲ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಚಾನಲಾಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಕಾಶ್ಮೀರ ನವನೆ आम्ही सुमारपंत हांगा आमगेल्या जना घेवन हांगा आयिल्लो आसाची पळयलेलो आसाची जाल्यार इतले काळ आमी येताना हांगा पळयलेले ना आमी केलेलो तसले गम्मत त्या पुरा एक दिकान एक प्रवासोद्यमाक संबंध आशिल्लो जाल्यार ह्या पंता आमी पळयलें तसलें काश्मीर आर्टिकल 370च्या नंतर त्या रद्द जातरी जाला एक काश्मीर आत्ता 3 वर्स लागून काश्मीर कशी डेव्हलप जाला हांगा जन कसं म्हणटाची हांगाच्या लाल चौक एक टायमार कशें आशिल्लें म्हण आमकां काणी गोतस त्या आजी तितले इम्प्रुवमेंट तेजें कसं कारण अशी मस्त विचार आसा त्या पुरा आमगे टुलोच्याक आजी तुमकां तांणी गुर्त खंडीत आसताची कन्नड सारस्वत लोकांचें एक व्हड नांव तांगेल्या वाक्य म्हणल्यार उलोवचें जाल्यार एक विचार आसा पुरो आमी आयकलेची आमी इन्स्पायर जाल्लेची तांणी आज आमगेलो टू कोंकणीन उलयताची आपस तांकां आमी कांय इंट्रोड्यूस करून दिवका म्हणना तांगेलें नांव श्री चक्रवर्ती सुलेबेले हे ब्रँड गेस्टाक सोयऱ्याक आज मोगा नांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता नमस्कार नमस्कार आणा विशय कसो म्हळ्यार तुमगेले 8 पंथाचे काश्मीर प्रवास म्हणून आयकला तुमी म्हणटनाची तशें आसतना आमगेले जनान काश्मीर इतले काळ पडलेले काश्मीर विंगड तुम्ही आज ताका एक विंगड एक दृष्टिकोन म्हणत एक पळयतना एक एंगल म्हणून लाल चौकांतूय तुमी ते इंटरव्यू केला मेयराक थंय लागून सूर करचें म्हणजे जाल्यार कशें दिसता शेणा तुमकां हांव 370 आर्टिकल वचचें पयलें काडचें पयलें 7 टायम्स हांव विजिटेड काश्मीर दीस इज 8th टायम 370 पयलें आसलो काश्मीर आनी आतांच काश्मीर म्हाका तूं टोटली डिफरंट दिसता एज यू सेड आमकां ते लाल चौक चेंज जालें दिसता न्ही इट्स अ मॅसीव चेंज लाल चौक पयलें हांव केन्ना सांगता आसतना स्मशान घाट अशें आसलें तें आत्तां पळयल्यार रात्री 1 घंट्या पर्यंत बाय अप टू 11 o'clock थंय लोक राबतात थंय फिरचार जाता आनी विमेन ऑफ काश्मीर हांव बरी ट्युरिस्ट कोणकी येवन वतात म्हण सांगना विमेन ऑफ काश्मीर थंय येतात रात्री 9 घंट्याक थंय खंयची म्युजीक प्ले जाता लोक डान्स करतात थंय राबतात म्हळ्यार आमकां काश्मीर म्हळ्यार एक फिलींग आसलें न्ही तेका लागून मस्त कन्जर्वेटीव कल्चर आसा कोणी भायर वयचें आसना कोणी 5 घंट्या नंतर हुर्येत हांगा लीड करता आसतना 5 घंट्या नंतर कोणी भायर वयचें आसना शेवट रूल आसले आतां ಒಟ್ಟು रूल ब्रेक जाला लोक आराम येतात आनी हांगा बार्स ओपन जाला ते कोण आमी मस्त सांगतातले कन्जर्वेटीव लोक म्हण सांगतातले तेमी आतां फ्री जावन फिरतो आसात आनी इनफॅक्ट दे आर लविंग इट हांव मस्त लोकां लागीं हांगा उलयता आसतना इनफॅक्ट आमी ओट्टू जावन उलयता आसतना आमकां एक विशय कसलो कळटा म्हण सांगल्यार तेमकां ओट्टू एक मनाक खुशी आसा आमकां एक फ्रिडम मेळ्ळा एकल्यान तूं म्हाका सांगलें एक कार ड्रायव्हरान सांगलें म्हाका द रियल फ्रिडम वी हॅव गॉट नाव आमकां खरें फ्रिडम आत्तां मेळ्ळा म्हळ्यार आफ्टर 370 म्हणजे ते हर्ड जातलें 370 नेपा मात्र जाल्यार हांगा घातले ते प्रत्येकतावाद करतले आमी काश्मीर सेपरेटिस्ट म्हणचे केन्ना तेमकां मारले तेमकां केन्ना ते सायडलायन केले आतां रियल फ्रिडम तेमी एन्जॉय करता आसात म्हाका दिसता इट वील नॉट टेक मच टायम काश्मीर जाल तितलो वगी इंटिग्रेट जाता इंडिया वांगडा म्हणून म्हाका दिसता अनेक एक थिएटर ओपन जाल्लो आसा आमी चमकले थंय सो कितले वर्स नंतर हांगा जनान थिएटर येवन 30 years नंतर आफ्टर 3 decades ग्रेट म्हणून तुमकां थंय आलोचन करतना आतां बस्ती इम्प्रुवमेंट जाला एब्सोल्युटली हांव सांगचें एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हे अशी अपोज जाल्यार ट्युरिजमाचें एक पार्ट एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दाल्ले एक पयलें आसलें हे आमी खंयचे आतां बोट हावस पळयत आसा ते पयलें आसलें जाल्यार हांगा आयिल्ल्या लोकांक ड्रिंक्स मेळटातले आय डोंट थिंक ते लोकल थोडे लोकांक वेवस्थीत उरतले जाल्यार आतां इंडस्ट्री कशी डेवलप जाला म्हण सांगल्यार ओपन म्युजीक चलता हांव तेच सांगतातलें आतां हांगा एक पार्क आसा पार्कांत एक स्पिकर दवरन म्युजीक घालून डान्स करतात आमकां बेंगलोर MG रोडार कसलें मात पळोवचें दिसतलें आज श्रीनगरांत इट इज हॅपनिंग दॅट्स वन गुड थिंग आनी हांव विजय धर कोण ते आयनॉक्साचे ओनर आसला तेगेले मेळ्ळे तेन्ना तेका बी उलयलां हांव तेणें सांगलें 3 decades पयले मोर देन 30 years दे हॅड देर ओन सिनेमा हावस हियर ते 3 decades पयले केन्ना मिलिटन्सी स्टार्ट जालें तेजे नंतर टोटली बॅन केले ते टोटली भेतून काडले तेमकां राबच्या सोडलें हांगा तेमी ओट्टू सोडून वचचें पडलें वापस आज येवन हांगा एक आयनॉक्स ओपन करता आयनॉक्स ओपन केले नंतर तेणें म्हाका कितें सांगलें म्हण सांगल्यार स्टार्टिंगांत हांगा कोणी येनासले पळोवच्याक 5-10 लोक मात्र उरतले आज हाऊस फूल उरता
विशेष जावन इंग्लीश मुवीज खंयचे आयल्यार हांगची युथ्स येतात चल्लो चल्ली ओट्टू येतात ते फिल्म पळयतात आमकां एक काश्मीर म्हळ्यार एक फिलींग आसता अशी चल्ली भायर येनात तेमी वेल घालून येतात एंड देन तेमी बुरखात उरतात तेमी हिजाबात उरतात हांगा आमकां दिसता तेमी ओपन जावन फिरचें स्टार्ट केलां आतां म्हळ्यार काश्मीराक कसलें फ्रिडम जेव कसलें ते होगूर स्टार्ट जालां म्हणून म्हाका अशें दिसता ते पळयले नंतर आय थिंक मॅसीव चेंज पळोवच्या मेळटा अनेक महाचार्य अभिनव गुप्ता आमच्या तांगेले तपस केला गुहेक चमकला म्हणून आम्ही पळयलेलं आसा तुमकां व्हेल्लेलं आसा बहुशा आमगेले थंय मालगडाला ना आमगेल्या पुराणाच्या पुराय उडगास आमकां मस्त आपास येत आशिल्लें म्हणून तुमकां दिसता ते आपास वाडलो का त्या आपास खरें हाय ते आचार्य अभिनव गुप्ता आमी म्हाका इंट्रस्टिंग पॉयंट कित्याक सांगता म्हण सांगल्यार ते इडी ते आचार्य अभिनव गुप्ताचे ते गुफा कसलो आसा तेजे खातीर फायट केले मनीस एक मुसलमान तो जावेद बेग म्हणटा ते मुसलमानाल तेगेले घरा आमी गेल्ले तेणें आमकां थंय आपून येले आनी तो आमी तरी अभिनव गुप्ता म्हणटात आचार्य अभिनव गुप्ता म्हणटा तो केन्ना महाचार्य अभिनव गुप्ता सोडून दुसरें नांव सांगना म्हळ्यार समवेर कल्चर ऑफ काश्मीर तेजे वांगडा तो मस्त कनेक्टेड आसा तर आचार्य अभिनव गुप्तान आमकां शैविझम आमी कसले फॉलो करतात तेका एक बेस घालून दिला आचार्य अभिनव गुप्तान आज तंत्रशास्त्र कशी खंयची इडी देशात प्रचलित आसा तेका एक बेस तेजे फॉलोईंग कशें करचें कसलें आचरण तेजें तेवटू बेस घालून दिल्लें आचार्य अभिनव गुप्तान आचार्य अभिनव गुप्तान भरतमुनील नाट्यशास्त्रा वयर ट्रिटायज बरयला आचार्य अभिनव गुप्तान संगीता वयर मस्त काम केलां म्हळ्यार आमगेल्या देशाचें एक मेजर इंटलेक्च्युअल पर्सन अ फिलॉसफर अ थिंकर अ सेंट तूं आमी कशें सांगल्यार बी तसले एक मनीस तो आसलो हांगाचे तेगेले तेन्ना असल्या जाग्याक बीरवा म्हणटा ताजें गांवां नांव बीरवा ते बीरवाचे अपभ्रंश कशें आयले म्हण सांगल्यार भैरवा तेजे अपभ्रंश बीरवा जाले खंयकी एक कडेन आयचे कोण हांगचे मुसलमान आसात हांगा कोण आज अनेक खंयची रिलीजन पुजा पद्दती फॉलो करतात मेनी ऑफ दे डोंट नो तेमगेले पूर्वज हेच अभिनव गुप्ता महाचार्य अभिनव गुप्ता म्हणून खंयकी एक तेमकां ते अर्थ जावक म्हूण सांगल्यार आमी ओट्टू हेवटेन येवचें स्टार्ट जावकात फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टायम आतां हे GSB आमी कोणके हे पळयत आसात कोणके मंगळुरात हे प्रोग्राम पळयत आसल्यार काश्मीर म्हळ्ळें की आमकां कसलें दाल लेक बोट हावस गुलमार्ग सोनमार्ग एट द मोस्ट आमी आत्तां कारगिला गेल्यार मस्त व्हड तेजे भायर खंय ना अमरनाथा यात्रे म्हण येतात जाल्यार काश्मीर म्हण सांगल्यार अभिनव गुप्ताले गुफा बी आसा थंय बी आमी वचून येवका आमगेले कल्चर कनेक्टेड आसा मार्तांड सूर्य टेंपल आसा ते काश्मीराचे आमकां एक कनेक्शन आसा आनी हेच काश्मीर कश्यप क्षेत्र हे कश्यप क्षेत्र कनेक्टेड एरियाज खंयचे आसा आनी बॉर्डर एरिया भितर आजकाल टुरिजम इम्प्रूव जावचें लागला कॅन वी रीच आउट टू द बॉर्डर एरियाज अशी ओट्टो आमी प्लॅन करून घेतल्यार म्हाका दिसता काश्मीराचें इंटिग्रेशन मच इजियर आमी हांगा आयला कितें जाता हांगचे आतां प्रति एक जाग्यात एक माफिया उरता आतां दाल लेकात एक माफिया आसा तेमी सोडून दुसऱ्यान कोणी इन्वॉल्व जावचेंच ना बट आमकां कितें जाता म्हण सांगल्यार आमी कसले तरी तसले जाग्यार वचचें जाल्यार नवे लोकांक इन्वॉल्व करचें साध्य जाता तेमकां इंडिया वांगडा कनेक्शन जास्त जाता म्हणून म्हाका दिसता जेवन हांव बी रिक्वेस्ट करता थ्रू यूथ ऑफ GSB अकस्मात तुमी काश्मीर प्लॅन करचे जाल्यार प्लॅन इन अ डिफरंट वे तुमी हांगा आयले तेन्ना ऑफकोर्स सोनमार्ग गुलमार्ग पळोवचें आसाचें तेजे वांगडा आमी कसलें तरी सेपरेट कसलें योचन करचें जाल्यार आय थिंक काश्मीराक बेग्गी भारता वांगडा आमी इंटिग्रेट करचें जाता म्हणून म्हाका दिसता सर अनेक विशय म्हळ्यार आर्मी आनी लोकल्सांक तेन्ना आमी पेपरांत वाचिल्लें आसा तितले एक बॉन्ड क्रिएट जाय न्ही परस्पर एक कोप गलाटो जाता आसता म्हणून जाल्यार आमी काल तुमगेले एक लिडरशिपान मच्छली म्हणून एक प्लेसाक गेले मच्छल म्हणून 20 किलोमिटर अवे आपण LOC म्हणटा तांगेले तांचे सरपंच आवड तुमी उलयलीची आमी तांगेलो ट्रबून अशें आयकता आनी पुरा काणी विंगड आसा तुमकां तें कशें दिसता सर एक इंडियन आर्मीची एक स्पेशालिटी कसलें म्हण सांगल्यार ते बरी कंट्रोल मात्र करना ऑफकोर्स कंट्रोल करता आतां हांगचे एक शांती कसलो आसा तेका एक मेजर रिजन आमगेले आर्मी आसा आनी अटॅक जावचे कशें राबयतात बट लोकल वांगडा इंटिग्रेट जावचें न्ही लोकल पिपला वांगडा ते आमगेले आर्मी बरें करता आमी मच्छल गेले तेन्ना मच्छल आतां जे हॉस्पिटल हांगची गव्हर्नमेंटाक थंय एक चंद हॉस्पिटल दिवचें जालें ना दे हॅव हॉस्पिटल डॉक्टर्स नात नर्स ना बट आर्मी हॉस्पिटल चलयता त्या आर्मी हॉस्पिटलांत अल्ट्रा मॉडर्न फेसिलिटीज आसा आमी खुद्द पळयला थंय एक ऑक्सिजन प्लांट आसा
आमी तेच आर्मी सिस्टमा भितर ते लोकां वांगडा इतले चंद इंटिग्रेट जालात मोर देन 600 पीपल यूथ्स आर्मी वांगडा काम करतात पोर्टर जावन काम करतात आमकां जावक जाल्यार हेल्प करतात तेमकां आर्मी पे करता म्हळ्यार खंय की एक कडेन आर्मी ते इडी गांवाक अप टू म्हाका दिसता 9 विलेजीस थंय आसा ते 9 विलेजीसाक 1 पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट डेव्हलपमेंटाचे कॉन्टॅक्ट कसले आसल्यार ते आर्मी आसा अशें आमगेले आर्मी कसलो आसा ते हांव मच्छल मात्र न्ही वेन आय वेंट टू कारगिला मस्त एरियात आर्मी वांगडा रिलेशन बरें आसता थंयचे लोकांले शिया लोक मस्त उरतात तेमगेले वांगडा बरें रिलेशन आसा हे वटू सांगतना म्हाका कितें दिसता म्हण सांगल्यार इंडियन आर्मी ते बरी बॉर्डर रक्षण मात्र करना आनी लोकांले हृदय जीत नाही का विन जावचे ते एक प्रयास बी मस्त करता ते आमकां मच्छल विलेजां मेळ्ळे अशें पळयल्यार आर्मी इज डुईंग अ ग्रेट जॉब अशें दिसता म्हाका मोस्ट ऑफ द टायम आनीक तुमी अनंतनागाच्या DC वट उलयलीची हांगाचे एक्स मिनिस्टरा वट उलयलीची डिफरंट प्रॉस्पेक्ट्स एक ब्युरोक्रेट आसा पुरो आनी एक पॉलिटिशियन आसा पुरो तुमी विंगड विंगड जेन्ना मेळटा आनी तुमकां ओवरऑल एक पिक्चर कसो म्हणून दिसता आयची काश्मीर ओवरऑल पिक्चर एकूच काश्मीर मस्त चेंज जाला आफ्टर 370 अनइमॅजिनेबल लेवलार चेंज जाला ते DC वांगडा उलयता आसतना म्हाका दिसलें कितें म्हूण सांगल्यार आनी अवकाश आसा आनी हांगच्या लोकांक आज काल कितें जाला म्हूण सांगल्यार ते डेव्हलपमेंट दिसच्या लागला आनी फ्रीडम तेमकां कळच्या लागला इतले दिवस आमी खंयची एक आयडियोलॉजीक अटॅच जावन वी हॅड लॉस्ट एवरीथींग बट आज आमकां कळतो असो फ्रीडम म्हळ्यार कितें म्हण एक आनी सेकंड ते बॉर्डर के उस पार आमी सांगता न्ही POK आसा थंय पाकिस्तान आसा पाकिस्तानाची हालत मस्त वायट आसा अशें जावन म्हाका दिसता खंयचेय एक मनीस हांगचो आपणाक पाकिस्ताना वांगडा कनेक्शन जावका म्हण तो केन्ना लेखना आनी तें गोत आसा इंडिया इज मोर प्रॉस्परस इन दॅट कंट्री आनी हांगा हेमकां कनेक्टेड जाल्ले POK तर खावच्या कांय ना तेम जेवणा कांय ना जाल्यार हांगा कितले चंद लायफ चलता आसता तेमगेले हे तेमकां अर्थ जावचें लागला अशें आयज यूथ कितें आसा यूथ ऑफ काश्मीर तेमी मच कनेक्टेड टुवर्ड्स अवर नेशन आमगेले इंडिया वांगडा मच कनेक्टेड आसा अशें म्हाका दिसता ते पॉलिटिशना लागून उलयता आसतना आनी ब्युरोक्रेट्सा लागून उलयता आसतना एकूय आयडियास येता तेमगेले ऑफकोर्स तेमगेले बारीक अशी इश्यूज उरता फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशना लागून उलयता आसतना हांगा इलेक्शन कित्याक जावचें ना जावका इमिडिएट म्हूण तो सांगता ब्युरोक्रेट्साल विंगड बट बेस लायन उठलो काल कितें म्हणून सांगला डेव्हलपमेंट मस्त जावचें लागला 4-5 वर्सां नंतर मस्त चेंज आयला म्हण तो सांगता आनी म्हाका एक आमगेलो कार ड्रायव्हर केन्ना सांगतातलो G20 वर्सां एक पाटी जावका म्हूण कित्याक म्हळ्यार G20 नंतर डेव्हलपमेंट्स मस्त जाला म्हण तेगेले आयडियास आसा हे वटू पळयलें तेन्ना आय थिंक काश्मीर मस्त चेंज जाला आनी हे चेंजेसाक रिजन डेफिनेटली द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तेगेले आयडियास तेणे एक प्लॅन केल्ले आतां ते प्लॅन एक्झिक्यूट करचे स्टायल हे वटू पळयल्यार आतां 5 वर्स कितें जाला 5 वर्स पावना आय थिंक आनीक 10 वर्स तरी काश्मीरात हे कॉन्सेप्ट हे रूल उरचे मनीस उरका जावन मोदीक आनीक 5 इयर्स आनीक 10 इयर्स मोदी नाजाल्यार मोदी थॉट आसले रेजिमाक दिवची आवश्यकता आसा म्हूण म्हाका दिसता आखेरी क्वेश्चन कसं म्हळ्यार मस्त विंगड विंगड सॅक्टरान उलयलेची एक ड्रायव्हर्स आसा पुरो ना हांगा टुरिजम आसा पुरो ना विकतल सन्न मट्टाचे तांगेले भितर एक खूश आसा भरपूर काम मेळटा पूर जाणां काही आमकां जीवन लायक वता आसा म्हण भितर साना भंय आसा फुडली येता की जेता की म्हण तसो तुमकां दिसता की त्या भंय हांव सांग म्हूण सांगल्यार हांव एक काश्मीरी पंडिता वांगडा एक डिस्कशन चलता आसलो आमगेलें यू वर स्पिकींग तो कॅमेराक उलयता आसलो तितले भितर थंय यातले एक चल्ली सांगच्या लागली हांव हांगचे स्टुडंट म्हाका हांव एक उलोवचें आसा म्हण आय थॉट ती कसले आमकां विरुद्ध उलयत की आमी काश्मीर पंडिता लागून उलयता आसल्या खातीर राग आयला की तिका पळया म्हण तिणें कॅमेराक कसलो सांगलें म्हण सांगल्यार आतां काश्मीर मस्त चेंज जाला काश्मीर मस्त डेव्हलप जावचें लागला आनी हांव वट्टू लोकांक विनंती करता इडी देशाक काश्मीर पयलें नमून ना आमकां एक दिवस स्कुलार रज ना आतां कॉलेजा रज ना आमी वट्टलो कॉलेज येतात स्कुलां येतात आमकां चेंज दिसच्या लागला तुमी बी हे काश्मीराक म्हण तिणें एक रिक्वेस्ट करचेच न्ही म्हळ्यार आफ्टर लास्ट 4 इयर्सात काश्मीराक कितें चेंज आयला म्हण तिणें एक 3-4 मिनीट उलयलें इतलें चंद उलयलें म्हळ्यार इट्स अ स्पॉन्टेनियस आमी कांय वचून घेवन तूं उलय म्हूण सांगलें न्ही आमी करतातले इंटरव्यू पळोवन ती कंट्रोल करचें जालें ना हांव कसलें तरी सांगता म्हळ्यार काश्मीराचे कॉमन मॅन तेगेले थॉट अशी आसा हाजे म्हूण म्हाका दिसता अशें जावन आय थिंक डेफिनेटली देर इज अ बीग चेंज अखेर जावन कसले मेसेज दिता की आमगेले एकू मेसेज
भारत चेंज जाला इंडिया म्हणजे बी होगूर सोडची आवश्यकताच जाता भारत चेंज जाला मस्त चेंज जाला आनी खंयचे काश्मीर केन्ना आमकां मेळ्ळार बी आमी कसले तेमकां हात धन पांय धन तुमी आमगे लोंग उरा म्हण सांगतले आमगे लोंगडा मर्ज जाया म्हण कहतले आतां तशें ना तेमी सहज जावन भारता वांगडा एक जावचे चान्स पर्यंत येवन पावलात अशें हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक नरेंद्र मोदीजी कसले सपन आसा ते सपन सार्थक करच्याक आमकां तेगेले हात गट्टी करचे आवश्यकता आसा लोक स्ट्रॉंग जावन मोदी वांगडा स्टँड जावया म्हणून म्हाका दिसता थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू अखेर जावन आमी एक सेंटेन्स एकल्यान म्हणला टुरिजम म्हळ्यार हॉटेलाचे ओनरान लास्ट तुमी कसं म्हणटाना वेलकम टू काश्मीर म्हणाल तो ओनली त्या सना वर्ड जाल्यार तांत मस्त मिनींग आसा सो आमी पुरो काश्मीरा येताना भंय सोणू एक आराम मेरी खुशीन आनी एक मस्त वर्स अशीची जाता सो म्हणून आमगेली पुरा एक आशा थँक्स आमकां टायम दिल्लो कारण आमकां सगळे ह्या टिमाक लीड खातीर केलो थँक्यू थँक्यू थँक्यू